friends, good morning and welcome back to my channel. So friends, आज संडे ओके आणि सगळ्यांक तुमकां हॅपी संडे. आणि भायल्यान पळय वेदर काय बरो आसा, आमकां तुमकां दिसता आसतलो. सनरायज जाला आनी दव म्हणटा तितलो नाहलो एक्चुली, अदरवायज दव खूब पडटा ह्या दिसांनी. रातीक जेन्ना आमी काजनां दिसांनी येयल्ली तेन्ना मात खूब पडटालो रातचो दव. ओके, कित्याक काल आमकां कन्फर्मेशन आसलो ना आमच्या काजनाचो, सो ताज्या उपरांत आमी घरा येताली पळय तेन्ना खूब पडटालो तो. इतली थोडें आसली लायक बेर करूंक जायना पळय थंय सामकी खूब. पूण आतां नाहलो दव तितलो ना, पूण ते सायडीन हांव पळय ते सायडीन दिसता मातसो. ओके, सो हांव उठलेलें अर्ली मॉर्निंग, दॅट इज 6:45. ओके, रेडी जावपाक जाय ताका लागून आनी बाबाक बी रेडी करूंक जाय न्हू, सो ताका लागून. ओके, कित्याक आमी वयता आतां पिलार मिसाक, नॉवेना चलता न्हू दॅट इज आमची 5 अग्नेलाची, सो नॉवेनाक वयतात आमी. ओके, भयणान ती म्हाका कलेक्ट करपाक येतली. सो हांव रेडी जावन रावलां तांकां. ओके, आनी 15 मिनट्सान भायर सरपाची. ओके, सो चलो येस, हांव तुमकां मिसाक वयता पिलार आनी थिंगा मेळटा, नाजाल्यार मागीर घरा येवन मागीर ब्लॉग कंटिन्यू करतलें. ओके, सो चलो तुमकां मागीर मेळटा. बट हे सायडीन ना तितलो, अदरवायज खूब आसता, आयज तितलो ना. हे सायडीन हिंगासर आहा पडटा बरो. सो वान्स मीस काबार जाल्या उपरांत हांवें भयणीक म्हटलें एक फेरयेन रावंड मारून येवया म्हण, पळोवन कितें येयलां बीन पळय तें. ओके, सो फस्टूच स्टॉलाचेर आमी रावल्ली बाबाक चणे घेवपाक, कित्याक चणे बरे गरम गरम आसले. सो थिंगासर चणे घेयले आनी ताजे सायडीकचे स्टॉलार आसली थिंगासर स्टार्स, क्रिसमस कॅप्स, मागीर हेअर बँड्स, कॅन्डल्स आनी जायत्यो वस्तू. आनी रायट ऑपोजीट त्या स्टॉलाची आसली फ्लावर स्टॉल. ओके, सो फ्लावर्स म्हणल्यार कोणाक लायक जायना, सो म्हाका आनी म्हज्या भयणीक फ्लावर्स म्हणल्यार आमी दोगांय पिशी. सो आमी थिंगासर गेली आनी म्हाका ही वेल लायक जाल्ली आनी हांव तसल्यो सोदतालें बी, सो म्हाका मेळोंक नाहल्यो. ताका क्रिसमस फ्लावर्स आनी चॅरीज आसतात. सो आंटी काय विचारलें, आंटी बऱ्यो म्हारग सांगताली, बट स्टील हांवें थिंगासर समथींग अरावंड 8 बाय केल्यो आनी क्रिसमस फ्लावरूय बाय केल्या वाजान घालपाची. सो तुमकां हें सगळें डेकोरेशन बी पळोवपाक मेळटलें जेन्ना हांव घालतलें न्हू क्रिसमसाक घरा कडेन डेकोरेशन पळय तेन्ना. आनी ताच्या उपरांत हिंगासर आहली झाडां, मागीर बुडकुले, कुण्णी तसलें आहलें. सो आनी हिंगासर धाकटी धाकटी बरी क्यूटशी फिशीजूय आहली. सो बाबा थिंगा फिशीस कोत्तालो, सो बाबाक थोड्यो गोत दाखयली ती थिंगासर. आनी ताच्या उपरांत मागीर आमी गेली थोडेशे हाजे घेवपाक. सो थिंगा हाज्यान लाडू बी घेयले आनी हिंगासर हांव बाबाक सांगतालें हें आहा म्हण आमची जलेबी काडून खावप म्हणून, बेश्टे फकाणां करया आमी. ओके, आनी ताजे उपरांत ताणें खुंयच्यान तेन्नाच टॉयजाचे स्टॉल पळयले, सो म्हाका तो थिंगा घेवन गेलो आनी ताका एक कार काडून दिती, ताका नाका जाली. आपणाक क्रेन जाय म्हणपा लागलो, मागीर थिंगासर थोड्योश्यो ताका क्रेन्स घेयल्यो. लास्ट स्टॉलार मागीर हांवें थोडे थिंगासर म्हाका वस्तू घेयल्यो, दॅट इज ती चायण घेयली. मागीर म्हाका थोडेशे धाकटे कटोरे जाल्ले ते घेयले बेश्टे डेली युजाक. आनी म्हाका ते बास्केट्स जाय आसल्यो, म्हाका म्हजी नेल पॉलिश बी ऑर्गनायज करून दवरपाक सगल्यो बरे भशेन, सो त्यो घेयल्या हांवें. 100 रुपीजांक 3 आहल्यो त्यो, सो त्यो घेयल्या हांवें. आनी ताच्या उपरांत ताजे सायडीक थिंगासर स्टॉल आहले पळय थिंगासर हांवें बाबाक कार घेयली बी. आनी आमी मागीर थिंगासर बाय सरली, कित्याक चड फेरयेन कांय येवंक नासलें, सो ताका लागून. ओके, आनी आमी चड कांय बाय करूंक ना फेरयेन.
सो ताच्या उपरांत मागीर आमी येयली पेंजीम 99 शॉपाचेर. तुम्ही म्हजे लास्ट ब्लॉग आनी पयला आसतलें डेकोरेशन तुमची शेअर केलें 99 शॉपाचेर येयला पळय तें. सो दिस टायम आनी हांवें कांय शूट चड करूंक ना थिंगा. सो आजून तुम्ही कोणें विजीट करूंक ना जाल्यार तुमी थिंगासर विजीट करूं येता. डेकोरेशन आजुनूय आहा, स्टॉक तेंच्यांनी आनीक घायल्लो आहा. ओके. सो थिंगासर भयणीन आपणाक कितें जाय आसलें तें घेयलें, प्लेट्स ट्रे बीन, कित्याक ते दिसा येवंक नासलें आमच्या बारी. सो तेका लागून. ओके. सो थोडेशें थिंगासर शॉपिंग बी केलें आनी मागीर आमी थिंगासर भायर सरलीं. सो हे थोडेशे फोटो थिंगासर क्लिक केल्ले, ओके, मिस जाल्या उपरांत. आनी एंडिंगाक हांवें मामीचोय बी फोटो घायला. सो व्लॉगूय हांव हिंगासरच एंड करता. लायक जाला जाल्यार लायक करा, शेअर करा. म्हाज्या चॅनलाक कोणें सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करा.